दिसांदिस वाढत चालला कोरोनाचे नवीन दुयेंती मेळपाचे प्रमाण। कोरोनाका लागून जीव वगडाप्यांचो आंकडो जावन रावला चिंतेची गजाल। फाटल्या 24 वरात 73,272 कोरोना दुयेंतींची नोंद। 13 ऑक्टोबर मेरेन गोंयांत जोगलायत आणि गडगड करीत कोसळू येता पावस। 6 सेंटीमीटर ते 12 सेंटीमीटर पावस पडपाची हवामान खात्याची शक्यताय। गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 100% घरांनी पावल्यात खंय नळ, म्हणटात जलशक्ती मंत्री। काँग्रेस म्हणटा हे भाजपाचे जुमला पॉलिटिक्स। नळ आसात खरे पूण तेतूंतल्यान उदक न्हू वारेंच व्हांवता। गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। गोंयांत परत पावस हजेरी लावपाचो आसा। 23 ऑक्टोबर मेरेन गडगड करीत जोगलांचो पावस कोसळूं येता। 6 सेंटीमीटर ते 12 सेंटीमीटर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। शेनवारा फांतोडेर पडलेल्या पावसान गोंयांक चिप्प केले। होच पावस 13 ऑक्टोबरा मेरेन कोसळूं येता। बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो ताका कारणीभूत आसा। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत व्हडयो घालच्यो न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। All the rainfall stations over Goa reported rainfall today, and we recorded widespread activity of rainfall and thunder shower on 10th of October. Basic reason for this increase in activity is the formation of a low pressure area, which is now in the form of a well marked low pressure area over east central and southwest Bay of Bengal. So in the coming days this system is going to intensify and move towards Andhra Pradesh coast. In the presence of this system, the wind pattern over Goa is in a form that moisture incursion is taking place over Goa from Bay of Bengal and the mid-tropospheric levels and lower levels from Arabian Sea. So this induces thunderstorm formation, and rainfall accompanied with lightning is taking place over Goa, and it is going to continue for around 3 to 4 more days. So today morning the same thing happened, that the rainfall associated with thunder was taking place because of a similar moisture incursion which took place over Goa, and thunderstorm clouds were formed. IMD has issued a thunderstorm warning. That means rainfall accompanied with lightning and thunder is going to be there for 4 days starting from 10th of October. Apart from that, the activity will be highest when the well marked low pressure system which was just mentioned is going to reach up to Andhra Pradesh coast. At that time, that is on 12th and 13th, we can expect even isolated heavy to very heavy rainfall. That means rainfall exceeding 12 centimeters is likely at 1 or 2 places over Goa on 12th of October. Other days such as 10th, 11th and 13th, there is possibility of heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours. System is near the Andhra coast. We are expecting that the squally weather, that means winds with speed of 40 to 50 kilometers per hour, is going to be there over South Maharashtra and Goa coast. So fishermen are requested not to venture into these areas on 12th, 13th and 14th of October. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार। रस्तो नाट्य हे खेपे कळंगूट बागाचे। हो रस्तो सीवेजीचे पायपलायनीक लागून काबार जाला। पायपलायन घातल्या उपरांत केल्ले रस्त्याचे हाडबडीत काम लोकांक पिडपाक लागला। गाडी चलोवप्यांची जायते कडेन हो रस्तो हाडाक खिळखिळी करून सोडटा। दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांच्या येवकाराक तर अनवळखी फोंड तोंडां उक्ती घालून रावल्यात। पळयात गोवा 365 चो खाशेलो रिपोर्ट रस्तो पुराण। राज्यांतल्या रस्त्यांचो आखोदेका हाल दाखोवपाक गोवा 365 सुरवात केली, आणि त्याच खडबडीत रस्त्यावयल्यान मागीर सरकारी यंत्रणांक धांवपळ करची पडली। रस्त्यांचे हाल पळोवन जायते कडेन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेत पॅचवर्क केलो। हे खेपे गोवा 365 चो कॅमेरो कळंगूट बागांतल्या फोंडकोलांनी रस्ते सोदपाचो यत्न करतालो। बागांतल्या सरकारी स्कुला कडली अवतिकाय पळयात, आनी हो बागांतलो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटा कडलो रस्तो सरकाराची काकुळट करत लोकांनीच तो पुरयलो। कांय म्हयन्या आदीं पायटी कपेला कडलो रस्तो आनी खोब्रावाडो आनी सावता वाड्या वयल्या मिल्की वेचो सापळो जाल्लो। फुडें फुडें तर व्हडले फोंड सापडटात। उपरांत हे फोंड संबंदीत यंत्रणेन पुरयले।
गोंयकारांक सुळसुळीत आनी गुळगुळीत रस्ते केन्ना मेळटले काय? दरेकलो होच प्रस्न विचारता. मागीर तो रस्त्यावयल्यान चलपी मनीस आसूं, पायलट आसूं, स्कूटर चलोवपी आसूं वा 4 व्हिलरवालो, गाळी घातल्या शिवाय 1 किलोमिटराय फुडें वचपाक शकना. कांय कडेन तर 2 ते 3 मिटरांची फोंडकुलां तयार जाल्यात. गोवा 365 खातीर बागांतल्यान समीप नार्वेकार. घेवे एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. लोकांक 100% उदकाची कनेक्शनां दिवपी गोंय पयलें राज्य ठरलां. गांवगिऱ्या वाठारांनी 2,30,000 लोकांच्या घरांत उदक पावलां. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावतान जाहीर केलां. जाल्यार तेचे घोशणेक काँग्रेसीन पॉलिटिकल जुमला अशें गोंडस विशेशण दिलां. कापासदाद आसा जाल्यार शेखावतान गोंयांत येवचें, कितल्या घरांनी नळ पावल्यात तें आमी दाखयतात, काँग्रेसीन आव्हान दिलां. पुराय भारतांत हर घर जल राज्य जावपाचो पयलो मानखंय फकत गोंयांक फावो जाला. कित्याक तर गोंयांतल्या ग्रामीण वाठारांतल्या 100% घरांनी नळ पावल्यात, जलशक्ती मंत्र्यान सांगलां. होम आयसोलेशन किट वांटपाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ते विशीं म्हायती दिली. हे बातमेचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचो उत्तर गोंय प्रदेशाध्यक्ष विजय भिकेन जुमला पॉलिटिक्स हे उतर वापरला. तो म्हणटा, जायते कडेन नळ आसात खरे, पूण तातूंतल्यान उदक न्हय, वारेच व्हांवता. गांवांतले भोवतेक जाण बांयो वा झऱ्यांचेरच अवलंबून आसात. शारी वाठारांनी जाल्यार सप्तकांतल्यान 2 खेपे तरी नळ सुक्यार पडिल्ले आसतात, अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकार सांगता. आयकात. गोंयान 100% लोकांक नळ पावल्या हे आयज सरकारान जाहीर केला. अभिमानाची गोष्ट आमकां दिसता की गोंयान 100% लोकांक नळ मेळ्ळा. पण सत्य परिस्थिती गोंयची अशी ना. सत्य परिस्थिती अशी आसा की गोंयान आयजूय खुबश्या गांवांनी, खुबश्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांक टॅप वॉटर ना. खुबश्या लोकांक आयजूय शहरान रावपी, सिटीन रावपी लोकांक 2 वरां 1 वर अशें उदक येना दिसाक. जेन्ना पासून हे मोदी सरकार येयला तेन्ना पासून ह्या मोदी सरकारान फक्त जुमलेबाजी केल्ली आसा आनी हे जुमलेबाजी करून लोकांक फटयत आसा. हे लोकांक पोकी आश्वासनां दिता आनी आपणाचे ते फक्त दाखोवन दिवंक सोदता की सगळे इंडियेन ठाकठीक आसा. पण वास्तवीक ह्या गोंयान जे लोकांक त्रास आसा ते दिश्टी पडटा. हांव ओपन चॅलेंज करता जो केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आसा तेका की तेणी गोंयान येवचो आनी हांव तेका स्वता तेका भोंवून दाखयता की कितल्या घरांनी नळ अजुनूय ना, कितल्या लोकांक अजुनूय उदक मेळना, कितले लोक उदकाक लागून त्रासान आसा हे हांव तेका दाखोवंक शकता. सो गोंयच्या सरकारान ही बोगस ही सर्वे करून लोकांची दिशाभूल करचे न्हू. एक सरकार बरें चलता अशें दाखोवपाक हे बेगडी ही तेंची प्रसिद्धी, ही बेगडी नाटक हे तेंच्यांनी बंद करचे. जे फेक इंडिया तेंच्यांनी मिशन चालू केला, हे फेक इंडिया मिशन तेंच्यांनी बंद करचे आनी जे खरें जे चित्र आसा गोंयचे आनी देशाचे ते लोकां मुखार हाडचे. लोकांक बेश्टेच हे 100% लोकांक नळ येता, नळाचें उदक येता. आयज उदक लोकांक शहरांच्या लोकांक मेळना, गांवगिऱ्या लोकांचे सोडूनच दियात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतले कंपनीत अमोनिया गॅस लीक जावन अपघात जाल्लो. त्या उपरांत नगरसेवक आनी थळाव्या लोकांनी कंपनीन केल्ल्या सुरक्षा उपाय येवजणेचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. कारखाने आनी बाश्प खात्यान कंपनीचेर बारीक लक्ष दवरचें अशें तेंच्यांनी मागलां. मजगतीं कुंकळी पुलिशेन क्वॉलिटी फूड प्रोसेसिंग कंपनीचेर 304 आनी 337 कलमां खाला कागाळ नोंदयल्या. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतल्या क्वॉलिटी फूड प्रोसेसिंग कंपनीत गॅस लीक जावन जाल्ल्या अपघातान एका कामगारांक मरण आयिल्लें, जाल्यार हेर 4 जाणांक हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. पूण तूं जेन्ना पळय गॅस लीक जाली तें खंयच्यान जावपाचें, एसेंबल खंय जावपाचें, ही सेफ्टी ड्रिल्स करपाक जाय. हे फॅक्टरी तांकां शिकयता काय हे गॅसीचे बद्दल, तांचे कडेन आतां फर्स्ट एड कोर्स आसा काय ना म्हणटा तें पळोवपाक जाय. तुमी जर आतां म्हणटा जाल्यार अशी गॅस लीक जाली म्हणून जाल्यार म्हाका तरी दिसता आतां तो सेफ्टी ऑडिट जालोच ना. बिकॉज समबडी शूड हॅव सीन वेदर द वाल्व्स आर ओके ऑर नॉट, वेदर वॉज अ वाल्व लिकेज ऑर वेदर पायप इज ब्रोकन ऑर वेदर पायप इज टेम्पर्ड बाय समबडी, जाल्यार तें पळोवपाक जाय आशिल्लें. सो हे सेफ्टी ऑडिट म्हणटा तें सगळें म्हत्वाचें. दुसरें तूं तातूंत पळोवपाक गेलो जाल्यार एके वटेन तुका टांकी आसा, दुसरे वटेन दुसरे फॅक्टरीचे लोक थंय रावतात, ते आतां सामान घेवन काल भायर सरल्यात थंयच्यान. नाव इतले लागीं रूम कशे घातले, बिकॉज ते टांकी कडच्यान गॅस लीक जाली जाल्यार ती तांकां एफेक्ट जातली. आनी आमोनिया गॅस म्हणटा ती
आमची कुकिंग गॅसा भशेन हेवी न्ही ती सेटल जायना ती कमीचे कमी 3 फीट सुमार वयर फ्लोट जाता म्हणजे तूं गॅसींतल्यान पास जातलो तुका क्रॉलिंग करून वयचें पडटा दीज आर इम्पॉर्टंट फिचर्स म्हणजे हे सगळे आमी लोकांक शिकोवपाक म्हणजे ताजे लागीं दुसरे कंपनीन रूम कशे बांदले आनी रूम बांदपाक तांकां परमिशन कोणें दितलो तें एगेन सेफ्टी एंड तुगे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान तेमी शिकोवपाक जाय किंवा फर्स्ट एड करता तेमी शिकोवपाक जाय सो ह्यो गोश्टी ज्यो पळय आसा कंपनी जेन्ना पळय कळना तशें मागीर आमगेले लोक मरतात आतां टांकी दुसऱ्याची फॅक्टरी दुसऱ्याची गॅस येवडच्यान लीक जाली आनी दुसरोच मनीस मेलो अशें जावनाय हेका लागून आमकां सेफ्टीचे बद्दल हे फॅक्टरी फुडें आसात सगळ्यो आमचे कुंकली इंडस्ट्रियल एस्टेट some of them are highly polluting industries, some of them are closed, that is fine, and some of them have left that pollutants there only and they have gone. आमी कुकडकारांनी जे तेंपारपणान आमी एकठांय जावन झगडटाले तशेंच आनी एक जाण म्हाका दिसता तरी आमी तातूंत पांय घालचो पडटलो. भितर क्वॉलिटी फूड्स ह्या कंपनीक अमोनिया गॅस लिकेज जाली आनी ताच्या सायडीन आशिल्लो प्लांटांतलो 5 जाण वर्कर इंजर्ड जाले. तातूंतलो एक जो वर्कर आशिल्लो हो एक्सपायर्ड जालो. तातूंतले 3 जाण जे एम्प्लॉईज आसात ते बांबोली हॉस्पिटलांत एडमीट आसात आनी ते सिरियस कंडिशनां आसात. तातूंतले 2 जे वर्कर आसात हे प्रायवेट हॉस्पिटलांत एडमीट आसात. तांचे बी कंडिशन सामके सिरियस आसा. अशे हे जे इन्सिडंट आज कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटी भितर घडला अशे पयलीं बी कितलेशे इन्सिडंट घडला आनी ताका लागून कितले वर्करांक आपलो प्राण गमोवचो पडलो. सो आयज आमी कुंकळकार डिमांड करतात की हे जे इन्सिडंट अशे जे आमच्या गांवांत घडटात हे जावपाक जायना कारण हेतूंत सेफ्टी मेजर्स कांय ना. आयज आमी डिमांड करतात की आमकां फायर स्टेशन जाय म्हणून कित्याक फाटले 6 म्हयन्या पयलीं बोट क्राफ्ट ही एक कंपनी आशिल्ली ती लासून गबर जाली. फायर ब्रिगेड मडगांव सावन कुंकळी पावता म्हणल्यार. सो अशे कितलेशे आमचे डिमांड आसा जे अजुनूय फुलफील जाले ना. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की जाता तितले बेगीन ह्या कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटी भितर आमकां फायर स्टेशन सेटअप करून दिवचें आनी फाटल्या फावटी आमकां सीएमान सुद्दां आश्वासन दिल्लें. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. येता त्या सोमाराक करमळेच्या शेतकार समितीची वेंचणूक जावपाची आसा पूण दर वर्सा मनमानी करत आयिल्ल्यान आनी विद्यमान समितीचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप आशिल्ल्यान खंयचेच पद्दतीन ही वेंचणूक जावपाक दिवचे नात. हुकुमशायेन समिती निवडपाचो यत्न केलो जाल्यार सगळ्यांक शेपला येतले. करमळेच्या शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. करमळे पयलेच खेपे शेतकारांनी क्रांतिकारक पावलां उबारल्यात. पूण ही समिती हुकुमशायेन वेचून येता असो हेर शेतकारांचो आरोप. करमळे 300 शेतकार आसात तेतूंतले 90% हयात ना पूण तेंचे वारस आसात. तेंची नांवां टेनंटांचे वळेरेंत तांकां आयिल्ली जाय. तांकांय शेतां रोवपाचे अधिकार दिवपाक जाय अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. सद्याचे समितीन मनमानी चलयल्या. लाखांचो येणावळीचो हिशोबय दिवंक ना अशे साबार आरोप समितीचेर आसात. सोमारा जातले संभाव्य वेंचणुकेक आक्षेप आशिल्ल्याचे सरकाराचे नदरेक हाडून दिवपा खातीर करमळी शेतकार संघटनेन शेनवारा करमळे पत्रकार परिशद घडोवन हाडली. तारा केरकाराय थंय हजर आशिल्ली. पळयात तांचें म्हणणें. विदाउट प्रोसिजर जर गावचे इलेक्शन जर जाता जाय हांगासरले जे फार्मर आसा ते सगळे जाण ऑब्जेक्शन हाडटले. इलेक्शन जो क्वेश्चन केला आम्ही कितें करतले. आम्ही इलेक्शन बंद दवरतले पुलीस बाय फोर्स टू द मिनिस्टरचे एगेन ही जो आयज मिनिस्टर आसा तेजो फोर्स घेवन पब्लिकेक भायर धाडटा आनी तो पुलीस जबाबदारी. आम्ही गांवकारांनी येवन तांकां मारून घरा कडेन धांवयले आनी घरा कडेन तेंच्यांनी भितरल्या भितर बसून कमिटी काडली. 5 वर्सां पयलीं ही कमिटी आसली ती आजून पर्यंत तेच चलयता. हांगासरूच ते कमिटी बसून काडटाले. आमी शेतकारांनी तांकां मारून घरा धांवयले.
आणि त्यांच्यानी घरा बसून ती कमिटी काढली. हे शेतकऱ्यांक कोणाकूच खबर ना आणि त्यांच्यानी नावां घातली आणि अजूनपर्यंत थंय कमिटी तेच माणूस हाडटात तेच नुस्तें मारता. परत ते तर हांगा कमिटी काडटले शेतकार अशेंच तांकां मारून घरा धांवयतले. कितें जालें करा मागीर इलेक्शन घ्या आणि सपोज जर इलेक्शन जालें फाल्यां सोमरा लोक कशेच वगैरे रावचे ना. लॉ एंड ऑर्डर मागीर एका 70 लाखाची पावणी गेला न्ही. 70 लाखाची कितल्या हिशोबा कोणाच्या हिशोबा हेच्या पहिले शेतकार नासतना कोणी जर पैसे घालले तेंच्यानी कोणाक वाटले सांगा. कोणाक हे पैसे दिला एका वाटता मिनिस्टर वाटता याचा वाटता प्रेशर नावां घालची म्हणून आमी हे मामलेदारा कडेन दिल्ली आसा. हे मेमोरेबल ही नावां एड करची. टोटल कितली नावां आसा तुमची? 300 नावां आसा. आमी हितून 40 नावां दिला. सगळे डॉक्युमेंट आमी हे सगळे डॉक्युमेंट दिल्ले आसा. आमची नावां ह्या मेंबर लिस्टान एड करचे म्हणून. पूण अजून पर्यंत हे कित्याच करिना. लोकांक खरें म्हणलें जाल्यार आंदोलन करपाक नाका. बरे भशेन सगळे सरकारा पर्यंत पळोवपाक जाय म्हणून आज हे लोक जमा जाल्या. आणि लोक इशारा दिवपाक सोदता की जर तुमी सोमारा बाय फोर्स जर इलेक्शन केलें जाल्यार हे लोक कितें करतले ते सांगपाक जायना. मागीर म्हणपाचें ना सरकारान की लोक आंदोलन करतात. हे लोक आज आमी कित्याक घेतल्या की सरकारा पर्यंत एक कळो न्ही आणि सोमारा इलेक्शन बंद. पण कोर्टान आजून पासून डिसिजन दिवना न्हू. कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ते फिलअप करा मरे पयलीं. ते पयलीं करा न्हू. शेत तुमकां इलेक्शन घेवपाची इतली उमेद कित्याक? इतली उमेद तुमकां कित्याक? माझे मागणे इतके आहेत की या कमिटीन डिमार्केशन करून घेवचें. शेतकारांक रोवपाक दिवचे. कमिटीन मानशेकारांचे उच्चार रावचे न्हय. मानशेकार जे पावणे हाडटा तेंच्यांनी सुद्दां चिंतपाक जाय आपणें बाबा हे खावचे. ह्या शेतकारांच्या पोटार आड येवचे न्ही आमी. म्हणून म्हाका ह्या कमिटीन जे शेतकार आसा त्यांची नावां ऍड करून घेवची. जाय जाल्यार तुमी तेंचे प्रूफ घ्या आणि तुम्ही त्यांचे नावां ऍड करून घ्या. 114 फॉर्माचेर टेनंट एसोसिएशनात नांव घालाय. आणि आज जो शेतकऱ्यांनी एकवट दाखयला असो एकवट दाखया आणि हो एकवट सरकारा पर्यंत मामलेदार कलेक्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर याच्या पर्यंत आम्ही आवाज पावया. आम्ही शेतकार म्हणून आवाज उठोवपाक जाय बाबा हेच कमिटी कित्याक परत परत शेताचेर रावता. हे कमिटीक शेतकारांचे बरें चिंतपाक जाय काय कमिटीचेर रावन तेच चलोवपाक जाय. आम्ही शेतकऱ्यांनी जाप विचारपाची गरज शेतकऱ्यांक कमिटीक. समितीन थळाव्या शेतकारांकडेन आडनदर केल्ल्यान सगळेच जाण खुबळ्ळ्यात. भारत नाईक ह्या शेतकारान जाल्यार सध्याचे शेतकार कमिटीन मामलेदारा बरोबर फिक्सिंग करून पैसे खाल्ल्याचो गंभीर आरोप केलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. करमळी चड शेतां आसा. 4 खाजनां आसा. धाडो कुवा कातूर नामोणजो सावट अशी 4 खाजनां आसा. 2 खाजनां बरी आसा. अजून तिंका कांय खावपी ना कांय ना. तरी आसतना 10 वर्सां जालीं ही शेतां हे कमिटी मेंबर आहा ते रोवंक दिना. 10 वर्सां जालीं हीच कमिटी परत परत इलेक्ट जावन येता. तेजे फाटलें कारण म्हटल्यार एक 500 फॅमिलीचे मेंबर कमिटीक मामलेदाराक आनी तलाटीक धरून तेंची चॅनल लिस्टान नांवां घातल्या आनी प्रत्येक इलेक्शनाक तेच मेजॉरिटी दाखयता आनी तेच इलेक्ट जावन येता. तांकां इलेक्ट केलें म्हणून कांय ना. प्रत्येकाक रायट आसता इलेक्ट जावपाक. बरें काम केलें जालें तेंच्यांनी. पूण 10 वर्सां जालीं ही शेतां बुडोवन आसा. 10 वर्सां ह्या शेतांनी खारें उदक बुडोवन आसा. तरी आसतना मामलेदार परत परत तांकां इलेक्ट करून दिता. आतां ह्या वर्सा 70 लाखां ऑक्शन गेली. अशी 10 वर्सांचे कितके तरी कोटीच जाले. इतके कोटी इतके फक्त कमिटी मेंबर मामलेदाराक खावयता आनी ते खाता. अजून पासून एका सुद्दां शेतकाराक 5 पैसे दिले ना. गोवा 365 खातीर करमळेच्यान क्लिंटन डिसूजा. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवाउपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना संक्रमणाचो वेग जरी देंवलो आसलो तरी कोरोनाचे नवीन दुयेंती मेळपाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. तशेंच कोरोनाक लागून जीव वगडावप्यांचो आंकडोय वाडत चल्ला. फाटले 24 वरांत 73,272 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. जाल्यार 926 जाणांक जीव वगडावचे पडले. देशांतल्या एकूण कोरोना बाधितांचो आंकडो आतां 69,79,423 पावला.
भारतात फाटल्या 24 वरात 73,272 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ॲक्टिव्ह केशी 8,83,000 पावल्यात. जाल्यार 82,753 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. भारतात आता मेरेन 69,79,423 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडो 8,83,000 पावलो. 1,07,416 जाणांचे बळी गेल्यात. जाल्यार 59,88,822 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान जाम करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 15,06,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 7,44,000, कर्नाटकात 6,90,000, तमिळनाडूत 6,46,000 आणि उत्तर प्रदेशात 4,30,000 दुयेंतींची आता मेरेन नोंद जाल्या. एकाच दिसात संवसारात 3,58,000 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,71,00,000 पावल्यात. 10,72,000 पेशंटांनी जीव वगडायल्यात. जाल्यार 2,79,00,000 लोक बरे जाल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. 74,71,000 दुयेंतींची नोंद करत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. दुसऱ्या नंबराचेर भारत आसा. भारतांतल्यो केसी 69,79,000 जाल्यात. ब्राझिलाच्यो केशी 50,57,000 पावल्यात. रशियेत 12,72,000 आणि कोलंबियात 8,94,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या लोकांचो विरोध आसूनय गोंय सरकार 3 प्रकल्प गोंयांत हाडपाक सोदता. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा. हे प्रकल्प फुडें घेवन वचचे पयलीं गोंय सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय अशें सार्दिनाचें म्हणणें. कोळशाचे येरादारे खातीर वापर जावपी प्रस्तावित रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक गोंयकारांचो विरोध आसा. न्हंयांचे राष्ट्रीयकरण आनी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाकूय लोकांनी खर विरोध केला. देखून मुख्यमंत्र्यान लोकांचे हित विचारात घेवन निर्णय घेवचो अशें सार्दिनान म्हटलां. Last Sunday, going to a court, they called on me and they have given me a memorandum. But they highlighted many factors which were not known to me as it is known to me now. They are totally opposing the 3 projects that are sort of BJP is trying to bring to the state of Goa. First is doubling of South-Western Railway tracks from Kesulok to Vasco da Gama. Well, we all know that they'll be cutting so many trees from the forest, sort of destroying flora and fauna. But then, if you really go deep into this, why they want to do this double tracking? मुरगांव बंदराक लोकांचे कांयच पडून गेल्ले ना. फकत पयशे करप इतलोच तांचो हेत आशिल्ल्याचे सार्दिन म्हणटा. पळयात. But acquisition of land and all these things have to be done by the state. And here, the MP, now I am MP in the opposition. Many a time, a MP from the opposition is a voice in the wilderness. 4 lane, आमचे sanctuaryंतल्यान वचपाक सगळें डिस्ट्रॉय करून फ्लोरा एंड फॉना ते आमकां नाका. रिव्हरांनी जेटीज बांदपाचे आसात, 1-2 कडेन बांदलेले आसात. हे पोल्युशन जे आसा हे आमगेले हिंटरलँड हे वतल्या देखून हांव लोकांक उलो मारता. ह्यो जेन्ना जेटीज बेटीज ह्यो जेन्ना एका कंस्ट्रक्ट करपाक येतात तुमी दोड उगड्यात. हांव आमच्या सरकाराक उलो मारता. You have to take up with Government of India. All these agencies we want, but recruitment for the class 4, 3 posts, they have to be done in Goa. ह्यो सगळ्यो वस्तू जे लोक तुझे दोड्या मुखार धोत्रे मुखार हाडून कोत्तात, don't punish them. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.